पण हो प्रोजेक्ट ओवरऑल सक्सेसफुल आसा तुमचो काणकोणचो? सक्सेसफूल आसा. आनी एक्सपान्शन बी कितें आसा हांगा? आतां पळयता आमी कितकें हें जालां तें, त्या दृश्टीन आमी आनीक दुसरें नुस्तें थंय घालपाचें काय कितें बऱ्या तरेचें नुस्तें, समजा चणक आसा किंवा आनीक दुसरें आसा तें जर आमकां सुटसुटीत आनी योग्य अशें दिसता, म्हणजे फुडें वचून बरें जर जातलें पीक जाल्यार आमकां घालपाक कांय हरकत ना. पण जर तें जायना जाल्यार आमकां थंय घालूंक मेळचें. आमी आतां 5य धरणाचेर रोवपाचें थारायिल्लें आसा, एक्वाकल्चर करपाचें थारायिल्लें आसा. आनी अपार्ट फ्रॉम डॅम बाकीचे कडेन बी खंय प्रोजेक्ट दुसरे कडेन? ना अजून एकच चापोली धरणाचेरच आमी पळोवप. हे सादारण 100 टनाच्या वयर मेळटलें आमकां. 120 असो आमचो अंदाज आसा, 100-120 अशें. आनी आमचो खर्च भरून येतलो. हे खर्चाक कांय पळोवपाचें ना, पण एक आमी पळोवपाक म्हणून तें कल्चर घाल्लें की कशें तें येता पळय तें. आनी फुडें फ्युचराच्या दृश्टीन फुडें अशें जें आमी करूं शकता काय कितें हें पळोवपाक आमी तें केल्लें. पण हांगा आमकां रिस्पॉन्स बरो आयिल्लो आसा. आमी फुडें पळयतले. आनी सुत्रां सांगता ते प्रमाण नुस्तेमारी खातें रोखडेंच नुस्तेकारांच्यो अडचणी समजूंक फिशरमॅन डायलॉग सुरू करपाचें आसा. बुल ट्रॉलिंग आनी एलईडी नुस्तेमारीक मान्यताय आसची ना म्हणूनय पालयेकारान स्पश्ट केला. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.